सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन माना दयाळ बापोय तू आमचो दिमो काकुळतीसो वेची शेळ्याक राखसो जातू राखणो आमचो सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन माना. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो. जेजूच्या स्वर्गरवणाच्या परबेच्या ह्या संभ्रमी मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे निमती इगर्ज्यो सगळ्यो बंद आसात. मिसाक वचोंक जायना आनी मिसाचें बलिदान इगर्जेन भेटोवंक साध्य जायना. असले संदर्भार तुमचे खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. सर फिरगसकारां खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर फिरगसकारां खातीर सेरे धैर्यां खातीर इश्टमित्रां खातीर हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना तुमचे खातीर विशेश करून मागता. कोरोना पिडेक वळखूंक सावन जायते जाण आस्पत्रेंत आसात, अस्वस्थ आसात, ICUंत आसात आनी विशेष संदिग्ध परिस्थितींत आसात. त्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागता. सर्वेस्पर देव स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपडटलो, गूण करतलो, बेगीनच तुमकां ह्या पिडेंतलें सुडका सोडवून दितलो म्हणलो परवसो आमचो. त्या पासून आमी तुमचे खातीर मागणी भेटयता. तशेंच विविध पिडेनी कश्ट केल्ल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून मागता. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागता. आमी सर्व एकामेका खातीर मागया, हे मिसाचें बलिदान भेटोवया, आयल्या संकश्टांतावन सुडका सोडवून आमी जोडया. हे संदर्भार देवादीन जॉस्पिन डिसोजा हिच्या दुसऱ्या वर्साच्या मरणा सोवडास कडून मिस्तिता पौलीन डिसोजा कलिना मुंबई. देवादीन अल्बर्ट सल्डान जत्म्यापासून मिस्तिता एलिझाबेथ सल्डान आनी कुटाम मुंबई. देवादीन बर्नार्ड आनी सिसिलिया अल्बकर्क हांच्या आत्म्या मिस्तिता आल्बर्ट अल्बकर्क पाडील मंगळूरू. देवादीन पियादा रोड्रिगेसाच्या आत्म्याक म्हयन्याचे मिस्तिता तिमोथी रोड्रिगेस दुबाई नरमपाडी. बरें काम मेळ्ळेल्या इरेद्या बसोत देवागर गांसान भेटयता बेन्नी मेनेजेस. एंड्री लोबो हाका बरी भलायकी मेळिल्ल्या इरेद्या बसोत देवागर गांसान भेटयता जसिंता लोबो आनी कुटाम मुंबई. अर्गासान भेटयता मोनिका डिसोजा आनी कुटाम बेंगलुरू. तशेंच COVID-19 पिड्यांतलें बेगीनच बरें जावचें इरेद्यान मिस्तिता रोशन बेंगलुरू. तशेंच COVID-19 पिड्यांतलें बेगीनच गूण जावचें इरेद्यान मिस्तिता कॅरीन बेंगलुरू. हे सर्व इरेद्या बसोत मागया, आमा समेस्तां बसोत मागया. जे कोण आमाक बसिला नसूड आस कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो, जेजूच्या स्वर्गरवणाची परब आमी आचरण करतना जेजू सर्गी सोडून गेलो आनी खंडीत आमचे फुडें तो गेलो आमकां एक सुवात तयार करच्याक. देखून तो म्हणटा तुमी निराशी जावचे न्ही, तुमी संतोश पावसाय. कित्याक तुमचे फुडें हांव येता
तुमकां एक सुवात तयार करून दवरता त्या सुवातेक तुमकां आपण व्हरता थंय तुमी म्हजे सवे राजवट चलयतल्यात म्हणलो बरवसो जेजू आमकां दिता असल्या बरवशान जी येतल्या आमकां खंडीत जेजू सर्गीच्या राजाचें सूख भोगूंक आमकांय फाव करून दी म्हूण विशेश करून मागता आसतना असल्या सर्गीच्या सुखा कुशीन सुखा खातीर वावुरतल्या आमकां दिसपडटें सर्गीच्या सुखा खातीर वावरूंक सर्गीच्या राजाच्या कुशीची मेटां घडोवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत परिवांडो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया जायते पोटी सर्गीच्या राजाची वाट संडून आमी नासाच्या वाटेच्या कुशीन समकल्ल्या आसा सोम्यालाचे बक्षाणें मागया पश्चात्तापावया आमी पातकाची दूख धरया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया मोगळा जेजू सर्गीच्या राजाची वाट तूं दाखोवंक आमकां ह्या संवसारी तूं आयलोय पूण ही सर्गीच्या राजाच्या वाटे कुशीन सोमकोवंक आमी फाटीं सरलेले आसा तुजो फाटलाव करूंक इन्कार केल्ले आसा पश्चात्तापोवन बक्षाणें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय मोगळ सोम्या सासणाचें जिवीत हरेकल्यानी जोडून घेजय म्हणलो इरादो तुजो त्या पासून तूं संवसार आयलोय सगळ्या तुज्या संवसारी जिवितांत सर्गीच्या राजाची खबर तुवें परगट केली पूण कानासुनी आमी केप्पे जाल्या ही राजाची खबर आयकूंक फाटीं सरल्या तिरस्कार तुका आमी केल्लो आसा आनी तिची वाट धरलेली आसा पत्कान पडलेलें आसा हांव सर्गीचें राज उगडयलेलें आसा पश्चात्तापोवन बक्षाणें मागोवन म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय 4 दिसांचो संवसार म्हणल्या ह्या पैणा वाटेर आमी हंकारी जाल्या गरवी जाल्या मसरी जाल्या रागिश्ट जाल्या हेरांच्या दुखाक कारण जाल्या स्वार्थी जाल्या अशें सर्गीच्या राजाची वाट आमी ह्या करण्या मुखांत सांडलेली आसा तुका आमी दूख दिलां सोम्या पेल्याकी दूख दिलां पश्चात्तापोवन बक्षाणें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा घुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारे सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इल्यास कृता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढणार आमची काकूळ कर तू बापाच्या
उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 तारतुया इकडी बुरदोळे दांपे आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर जे कोणा मागतान बसयला तांचे खातीर विशेष करून आमी इकडी बर मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ महिमेवंत बापा तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सई बस ताणें उबारून वेले ताची महिमा आमचे महिमे सोबर वसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या वर्त्या गुटा पासत संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचतां आनी ह्या संतोषान आनी बरवशान आमकां सदां जी शिंकर म्हण आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप म्हणजे ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ये तियेफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वळतावनो ताका सर्गार उबारून वेलो त्या दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्म्या मारिफात आपणे विसरून काडिल्ल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशयंत हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हणून सभा रुजवातांनी ताणें ताका दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयंत तांचे लागीं उलयलो एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावत जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयंत म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवावन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्रत्म्याचें स्नान घेतिल्यात अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोमया ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही पूण तुमचेर पवित्रत्म येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत आनी जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जातस तें पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून वेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एका कोपान लिपयलो अशें सडत वेतना आनी ते आनिकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसले 2 जाण एकाच सणे तांचे सशीन उबे जाले आनी म्हणाले गलिलेयाच्या मनशानो तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो देवाचें उतर हें देवाचे बोड उपकार
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता समेस पर जानो ताळयो पेटा बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले पृथ्वीचो अधिक व्हरतो राजा तो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता तुतुरेच्या नादान सर्वेस पसरत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखाना आमच्या राया करसिया ताका वाखाना संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता सांब पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो सोम्या खातीर बंदिवान जावन असलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता देवान दिल्ल्या आपोवण्या पावस जाल्ली तुमची जिनीस जावं सदांच लणवीक बोळे आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचे सोडूने तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटल्यात एकामेकाते समाधान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत एकच बरवसो तुमी समेस्तांनी पळोवच्याक तुमी सकड एकच कूड जाल्यात एकच पवित्रत्मो तुमकां लाभलो तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सकटा प्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांत वावरता आनी समेस्ता थंय जियेता तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्यांक क्रिस्तान दिल्ल्या मापा प्रकार देवाच्या विशिश्ट देण्याचो वांटो लाभला पवित्र पुस्तकच म्हणटा तो उन्नात स्नान सोडलो धरलेल्या जायत्या कायद्यांक आपल्या जायत्याच्या परिवारांत ताणें वेले लोकांक ताणें देणी वांटली लोकांक ताणें देणी वांटली म्हळ्यार कितें थोड्यांक धमदूत जावचे थोड्यांक प्रवादी जावचे थोड्यांक सुवार्थेकार जावचे थोड्यांक साबाची गवली आनी शिक्षक जावचे आपोवण्या देणे ताणें दिला म्हूण तसो अर्थ देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मुनियरपण दिवचो तसो शेवट अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची कूड जन्माय जोडलेले वरवीं
आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटतांव एकवटून जाणटी जातां जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णाच्या बर्तेक आमी पावतेल्या देवाचे उतार हे देवाचे बडुपकार हालेलुया 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 वसानी सोमेस पोरसांग शिकया म्हणटा सोमी आनी संवसाराच्या अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो भगवंतू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्वस्नांक सुवार्ता परगट करा जो कोण सत्मानी ना ताचेर केस्तीचें फरमान पडतलें सत्वंतल्याक असले असरेची पदवी मेळटली म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सोरोप हातांत धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलीय वीख ते पियेतली जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरना तांकां ते बरें करताले अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सुमया जेजूक सरकार उबारून घेतलो थंय देवाचे उजवे कुशीत ताणें बसका घेतली पूण ते 11 जण बायसन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सुमी तांचे संग तवा उरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडलेल्या कुणांनी ताणें तांची शिकवण तीर केली देवाचे उतर हे वाकने तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी आज आचरण करता जेजू सर्गार सोडून गेलो संतोषाच्या उद्गारा मध्ये देव सर्गार सोडून गेलो तुत्तुरीच्या नादान तो सर्गी सडत गेलो म्हणलें सत हेचें किर्तन बोवा पुरब्यान आमकां विवारिता सुमयान सर्गी वचोंक जाय आसलें कित्याक सर्गी जावन आसा ताची वस्तेची सुवात सर्ग जावन आसा ताच्या वस्तेची सुवात त्या वस्तेच्या सुवातेक ताणें पाटी वचोंक जाय आसलें सर्ग जावन आसा सुमयाच्या कारभारपणाची सिंहासन आनी त्या सिंहासनार ताणें बसोंक जाय आसलें देखून जेजू न्हू सपूत विशयां सांगता आसतना ताणें म्हणलें आसा सर्गीच्या नांवान तुमी सुपूत घालचो न्ही कित्याक देवाचें सिंहासन तें आनी त्या सिंहासनार बसचें हक्क जेजूक मात्र आसा आनी तें ताणें बसूंकूच आसा सर्गीच्या राजाचो वारेसदार तो सर्गीच्या सिंहासनाचो वारेसदार तो देखून तें सिंहासन ताचें आनी त्या सिंहासनार बसून ताणें राजवडकी चलोवंक जाय आसलें देखून ताणें पाटी वचोंक जाय आसलें म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो जेजून आदल्या मंगळाराच्या सुवातेंत म्हणलें आसा हांव वेतोलों आनी हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें हांव खंय वेतोलों हांव सर्गीच्या राजाक वेतोलों आनी हांव थंयसर गेल्यार तुमकां हर एकल्यांकी बऱ्याक पडटलें जेजू सर्गीक गेल्ल्यांत आमकां कितें बरेंपण मेळटा जेजू सर्गीक गेल्ल्यांत आमकां कितें बरेंपण आसा जेजू सर्गीक गेल्ल्यांत आमकां जायतें बरेंपण आसा जेजून म्हणलें आसा तो कितें म्हणटालो हांव फुडें वेतां फुडें वचून तुमकां एक सुवात तयार करतां तुमकां एक सुवात तयार करतस तुमकां हांव आपूण व्हरतलों कित्याक
म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात, म्हज्या सर्गीच्या राजान जायतीं कुडां आसात, हर एकल्याक तुमकां हांव एक एक कूड दितलो. देखून हांव फुडें वेतां कित्याक तुमकां सुवात तयार करच्याक, तुमकां थंयसर एक कूड तयार करच्याक. तें कूड जाणन धुवन नितळ करण सगळी सवलत्यो तातूंत आसा करून तुमकां हांव थंयसर आपूण व्हरतलो. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे फुडें धांवपी जालो जेजू सर्गीच्या रासांत आमचे फुडें गेलो आनी म्हणालो हांव गेल्ल्यांत तुमकां बऱ्याक पडटलें. खंडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू सर्गी सोडून गेल्ल्यांत आमकां खंडीत बरेंपण आसा. कित्याक जेजूचें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. पिलाताक ताणें म्हणलें आसा, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही, म्हजें राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें पाटलावदार तुज्या हातांत पडन अशें जुस्तें आशिल्लें तलवारीन बंदुकेन आनी बॉम्बांत फिरांगेंत रायफलांत जुस्तें आशिल्लें. पूण म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही, म्हजें राज्य सर्गीचें. पळया भोव पुरबायची शिकोवण जेजू ताच्या परगट जिवितांत दिता. म्हजें राज्य सर्गीचें आनी हे सर्गीचें राज्य सताचें, हे सर्गीचें राज्य नितीचें, हे सर्गीचें राज्य समाधानाचें, संतोशाचें, स्वस्थकायेचें सर्गीचें राज्य. आनी हांव खंय तावन आयिल्लो, हांव हिमालयातावन आयिल्लो न्ही, हांव खंयच्याच रुखातावन वा दर्रीपंथातावन आयिल्लो न्ही, हांव आयिल्लो सर्गीतावन बेतलेमाच्या नगरी. आनी त्या गोरवांच्या खावणेरी अंकारम्याच्या उदरी देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो. सर्गींतावन तो देवान आयलो. सर्गींतावन तो देवान आयिल्ल्यांत सर्गीची महिमा त्या दिसा परगट जाली. महिमा देवाक अति उन्नती, सर्गी आनी संवसारी ताचो दळबार, ताची स्तुती, ताची वाखणणी. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, महिमा देवा उण सर्गी आनी शांती संवसारी आनी सर्गी म्हणचे गीत आमी गायता. कित्याक तो देवाचो पूत, सर्गीताचें राज्य, सर्गीताचें वस्तेचें घर, सर्ग ताचें हक्काचें स्थान. आनी तें सांडून ह्या संवसारी जिविताक तो आयिल्लो आमा समेस्तांक त्या राजाक आपूण व्हरच्याक. देखून ताणें फाटीं त्या सुवातेर वचूंक जाय आशिल्लें आनी खंडीत तो आयच्या दिसा फाटीं गेलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या परगट त्या मिसावांत तो सर्गीच्या राजा विशयान मात्र परगट करता. देखून ताणें म्हणलें आसा, हांव आयला म्हज्या बापाची खुशी करूंक, म्हज्या बापाची, म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यान त्या एकल्याक सयत हांवें उगडायलें बगर सगळ्यांक सास्तीक जिवीत मेळचें म्हूण म्हज्या बापाची खुशी. पळया हांव आयलां बापाची खुशी करूंक, म्हजी खुशी करूंक न्ही. बापाची खुशी कितें? म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें उगडायलें. म्हाका जावं, तुका जावं, ताका जावं, एकल्याक सयत हांवें उगडायलें बगर सगळ्यांक सास्तीक जिवीत मेळचें, इस बापाची खुशी. देखून सर्गीचें राज तुम्हा हर एकल्यांक जोड दिवच्या खातीर जेजू आयिल्लें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी जेजू ताच्या परगट जिवितांत सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट करता. पळया सर्गीचें राज्य कशें म्हणल्या विशयांत तो भोव अपुरबायन तो विवारिता. चडावत थंयसर आसलेल्या जुदेव लोकांक वपारी मुखांत्र सर्गीचें राज तो कशें म्हणलें विवारिता. जुदेव लोक 2000 वर्सां फुडें जेजूच्या काळार कांय व्हडलो ग्रेस्त लोक न्ही, व्हडलो शिकपी लोक न्ही, आधुनीक सवलत्यो आसलेलो लोक न्ही. देखून तांकां सर्गीच्या राजा विशयांत चड आनी चड समजोवन सकनातलें. देखून ताच्या चलत्या जिवितांत कितें व्याप्त आसा, चलत्या जिवितांत कितें तांकां अनुभव आसा, त्या अनुभवाक सरी जाल्ली वपार सांगून जेजू सर्गीचें राज तांकां विवारितालो. जायतो लोक थंयसर कृशीचो वावर करनासलो, जायतो लोक थंयसर बोकऱ्यांच्या हिंड्याचो गोवळ्यांचो वावर करनासलो, जायतो लोक थंयसर दाका म्हणल्याचो वावर करनासलो. देखून तो सर्गीचें राज्य जायत्या संगतींक तो उल्लेख करता. तो सर्गीचें राज्य तो उल्लेख करता. तो म्हणटा सर्गीचें राज एका बियाच्या कणा बरी, गोवाच्या बियाच्या
कणा बरी तो मातयेंत मरून गेल्ले करीत परत जीव उठोवन सकोसो ना म्हणलें सत पळया बियाच्या कणाक तूं सरी करता जेजू सर्गीचे राज्य कमिरेच्या पिठाक सरी करता कमिरेच्या पिठाक पळय एक ल्हानशी कमीर कशें पीठ फुगोवंक कारण जाता तशें सर्गीचें राज्य म्हणटा तो सर्गीचें राज्य नेराच्या ओपारीक सरी करता तो सर्गीचें राज्य ओंपियाच्या ओपारीक सरी करता तो सर्गीचें राज्य जाळाच्या ओपारीक सरी करता तो सर्गीचें राज्य गवळ्याच्या बोकऱ्यांच्या तो असल्या संगतीक सरी करून तो विवारिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळें ताचें जिवीत जावं पुरो जोर्दान न्हंयत स्नानीक जुवो लागचें स्नान घेवन वयर येताना ताणें म्हणलें तुमची पातकीची न्ही सांडा बरी खबर सदमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां पळया त्या दिसा ताणें सर्गीच्या राजा विशांत उलोवंक सुरू केलें तो मरता पर्यंत सर्गीच्या राजा विशांत उलोवंक सुरू ताणें उलयलो आनी आज जिवान जावंकेच्या फुडेंय तो म्हणटा तुमी म्हज्या जाग्यार वेतल्यात तुमी सर्ग स्विकार करतल्यात देखून तुमी मात्र न्ही हेरांनी हे स्विकार करी जाय देखून तुमी सगळ्या संवसार वचूं जाय ही बरी खबर परगड करी जाय सर्गीच्या राजाची बरी परगड करी जाय सर्गीच्या राजाची बरी खबर तुमी परगड करी जाय म्हणलें सत आयच्या सुवातेन तो आमकां सांगता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया जेजूची सुवात सर्ग जेजूचें घर सर्ग जेजूचें सिंहासन सर्ग जेजूचो अधिकार सर्ग ते सगळे सांडून संवसार येवन आम्हा पातकाच्या कोणान लोळतेल्यांक पातकाच्या बोसान बुडतेल्या लोकांक वयर हाडून सर्गीच्या राजा कुशीन पावोवंक वावुरतलो जेजू जावन ह्या संवसारी तो आयलो वावुरतलो दूत जावन तो आयलो वावुरतलो प्रवादी जावन तो आयलो आनी सर्गीच्या राजाची बरी खबर 3 वर्सांच्या परगड जिवितांत निरंतरी ताणें दिली आनी ह्या मुखांतर सर्गीचें राज आमकां ताणें बसयलें सर्गीच्या राजाची वाट ताणें आमकां दाखयली आनी म्हळें हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत सताच्या वाटेन तुमी चलतात जाल्यार जिवीत जोडतल्यात सर्गीचें राज तुमी आपणायतल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो देखून संवसारी जिवितांत आमी सर्गीची वाट धरी जाय म्हणटा देवाचें उतर देखून एक ग्रेस्त तरणाटो आयलो आनी जेजू लागीं म्हणलो बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडिचें जाल्यार सर्गीच्या राजाक आमी वचोचें जाल्यार कितें करी सई आनी जेजून म्हळें उपादेश पाळ तो म्हणलो ते उपादेश हांवें पाळल्यात ते बायपाट म्हाका येतात हांवें दोतोनी वेळा बरें करून शिकलां आनी ह्या मुखांतर ते बायपाट हांवें केल्यात आनी कितें करी सई जेजू म्हणटा उपादेश तुवें बायपाट केल्यात वय पूण ते उपादेश तूं पाळी नाय उपादेश पाळ आशिल्लें दुबळ्या वीक तातूंत दुबळ्या वांट उपरांत येवन म्हजो पाटलाव करी सर्गीच्या राजांत वर्तें दिरवें तुका आसतलें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संदर्भार पळया सर्गीच्या राजा विशांत तो सांगता ग्रेस्त पिशाच्या वापारींत जायते थंयसर त्या ग्रेस्त मनशाक पीक पिकलें तुपी पोरणी ताणें सगळी मोण घाली आनी नवी तुपी बांदली आनी त्या तुप्यांत ताणें दस्तान करून दवरलें आनी म्हणलो शाबास काफिये गम्मत मार म्हणून ताणें म्हळें आनी तो त्या राती देवदूत ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणलो हत्त पिशा आयच्या दिसा तुजो आत्मो हांवें तुजे लागसो पाटी विचारचो आसा पळया तर तुवें आस्त बदी केल्लें कोणाचें जातलें तुवें पुंगान दवरलेलें कोणाचें जातलें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ग्रेस्त मनशाच्या आनी लाजाराच्या ओपारींती पळया ग्रेस्त मनीस थंयसर खावन जिवन पिवन गम्मत मारनासुल्लो ताच्या गेटी बागलार एकलो भिकारी लाजारस थंयसर वळवळतालो कोडाच्या पिड्यान रुवांनी बरोवन कुसोन गेल्लो सुणी ताचे गाई लेवताले असले संदिग्ध परिस्थितीत तो आसुल्लो पूण ह्या ग्रेस्त मनशाचे दोळे कुर्डे जाल्ले दोळ्यासून कुर्डे जाल्लो कानासून केप्पे जाल्लो तोंडासून मोनो जाल्लो तो ग्रेस्त मनीस एक दीस मरण पावता आनी ताका पुरतात दुबळो राजारसी मरण पावता ताका सर्गी देवदूत उबारून व्हरतात पळया आनी सर्गीच्या त्या निवासांत तो संतोष बघून आसतना हो ग्रेस्त मनीस अब्रामाक म्हणटा अब्राम बापा त्या लाजाराक उदकाची तेमेटी बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन एक तेमेटी उदक म्हज्या जिबेर सोडूंक सांग म्हूण सांगतना अब्राम म्हणटा तूं संवसारांत आसतना गम्मत करनासुल्लोय गट खावन पिवनासुल्लोय आनी वो लाजरस बुकेन आनी
ताणें वळवळून नासुल्लो देखून ताणें बोट उदकांची बुडोवन उदकाच्या बोटाच्या तेंबेटीन उदकाचे थेंबे तुका दिवंक जायनात. तुज्या आनी आमचे मदें खंदक आसा. सर्गीच्या जिवितांत तुका जायती शिकवण दिल्ली. प्रवादी आशिल्ले, याजक आशिल्ले, मणियारी आशिल्ले, ह्या मुखांत तुका जायती शिकवण सर्गीच्या त्या संवसारांत त्या संवसाराच्या जिवितांत तुका लाभुल्ली. पूण ती शिकवण तूं आयकोंक नाय. ती शिकवण तुवें गिन्यानांत मनांत तुवें व्हरूंक नाय. दोळे आसून कुर्डो जालोय, कान आसून केप्पे जालोय, तोंड आसून मोनो जालोय तूं. पूण आनी तो वेळ, तो तरबेतीचो वेळ तो पाशार जावन गेलो आनी आतां तो वेळ संपला आनी निती फैसली जाला. तूं यमकोंडाच्या उज्यान वळवळताय आनी हो सगळींच्या राजांत आसा. वय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, संवसारी जिवितांत आमी आमच्या खुशालपाया प्रमाणे जियेताना देवाचें उतर जावं, देवाचे उपादेश जावं, प्रवाद्याची शिकवण जावं, म्हणयाऱ्याचें लिसांव जावं आमकां नाका म्हूण आमकां भोगता. पूण सर्गीच्या राजा कुशीर समकताना ताचो उडास येता. पूण वेळ उतर जाता, चिंत आशिल्लें पेस जाता आनी ह्या संदर्भार मागीर कितेंच करूंक जायना. मागीर आमी पश्चात्ताप पावता, आमी रुदान करता, रडटा आनी दांत किर्लोणी थंयसर जाता जाल्यारय आमकां कसलोच फायदो आसचो ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा सर्गी सोडून वेच्या फुडें अपोस्तलांक म्हणटा तुमी सगळ्या संवसाराक वसा. ही बरी खबर सगळ्या लोकांक परगट करा. संवसाराच्या शिमा पर्यंत, पूर्वोत्तर पश्चिम उत्तरतन दक्षिणे पर्यंतल्या हर एका लोकांक ही खबर तुमी कळया. तांणी पश्चात्ताप पावचें न्ही. हेमकर्णाच्या उज्यान लसतना तांणी रुदान करचें न्ही. त्या ग्रेस्त मनशा बरी तांणी पश्चात्ताप पावचें न्ही. तस जाल्यार सुवातेक तांणी येनातलेले बरी. ह्या लोकांक तुमी परगट करा म्हणलो जेजू. पण तो ग्रेस्त मनीस कितें म्हणलो, अब्राम बापा लाजराक संवसाराक धाड, संवसाराक धाड. थंय म्हजे आनीक भाव आसात, तांणी ह्या सुवातेक येनातले बरी, तांकां तो सांगूं दी. आनी तो म्हणलो अब्राम म्हणटा थंयसर देवाचें उतर आसा, थंयसर देवाचे उपादेश आसात, प्रवादी आसात, मणियारी आसात, याजक आसात, तांचे ते आयकून दीत. आनी हो ग्रेस्त मनीस म्हणटा तांचे ते बिलकूल आयकनात अब्राम बाबा. कित्याक म्हळ्यार जिवंत जावन कोणी गेल्यार ताचें उतर ते आयकतीत. आनी अब्राम बाब कितें म्हणटा, जर तर प्रवादाचें उतर ते आयकनात जाल्यार जिवंत जावन कोणीय गेलो जाल्यार तांचें उतर ते आयकोवचें नात. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणें हें उतर आमकां सांगतना देवाचें उतर सुमी जेजू क्रिस्त जिवंत जेजू आमचे मदें आशिल्लो, आमचे तो सगळींच्या राजा सोडून गेला आयच्या दिसा आनी आमचे मदें तो आसा, पवित्र आत्म्याच्या रुपान तो आसा. देखून ह्या सुमयाक सुमी कितें सांगता तें आमी आयकुया. सुमी कितें आमकां फरमायता तें आमी करया. सरस्नाच्या राजा कुशीन समकोया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आज स्वर्गाक सोडून गेलो म्हणटाना संवसारान जेजू ना जालो की? खंडीत ना. जेजू आसा, जेजू आसा. जेजू खंयच्या दिसा जिवंत जालो पळय पास्काच्या राती, त्या दिसा तावन ताचें रुपांतर जालें. ताची कूड महिमे बरी जाली. ती खिणा भितर हांगा आसूंक शकता, खिणा भितर अमेरिकांत आसूंक शकता, खिणा भितर सर्गी आसूंक शकता, खिणा भितर संवसारांत आसूंक शकता. तो सगळ्यांनी आसा, सगळ्यांनी आसा. खिणा भितर बागलां बंद आसून तो हांगा उबो जाता. तो सगळें पिजेर केल्लें रूम आसूं दी तो थंयसर प्रत्यक्ष जाता. कशें जाल्यार कित्याक तसली महिमे बरी ताची कूड. देखून तो सर्गी सोडून गेला जाल्यार घडयेन हांगासर उबी रावची सकत ताका आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो आदी आसा, आतां आसा आनी मुखारी आसतलो. तो अदृश्य देव, अदृश्य देव. पूण जाल्यार महिमे बरी सत्य बरीत हर एका सुवातेर आसचो देव म्हणल्यार सत आमी जाणा जावंक जाय. देखून जेजू आज सर्गी सोडून गेलो जाल्यार ताचो आत्मो, पवित्र आत्मो, सकत दिवचो आत्मो, बळ दिवचो आत्मो आमचे सवय आसा. आनी तो आत्मो आमकां वाट दाखयता. त्या आत्म्याचें आमी आयकूंक जाय आनी आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जिवंक जाय, सासणाची जिवी जोडूंक जाय. असल्या वाटेन सोलूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी सगळीं उबी रावया. त्रेग देवत आशिल्लो आमचो बाबा तूं सारया. सगळीं सांगाता म्हणया, सतमंतां देवाक, सर्वद्वेदरा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, ओंकार मर्यादान जल्मलो, 5 पिलादांनी कसोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगे पिलो.
तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गा सोडलो सर्पद्वेदा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांतली मरसबे करूं येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कतुलीक पुयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन मगळ भाव भयणीनो त्रिएका देवातीन दवरलेल्या अखंड पातयेनीन विस्वासान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेक दिल्ले मिसांव चलोवन व्हरच्या आमच्या पापा सैबाक सर्व विस्पांक याजकांक धर्मिकांक तशेंच लायक मुखेल्यांक प्रतिरितीने कोरोना आकांताच्या काळार दुबळ्या धाकट्यामध्ये वाव करतल्या हर एकल्यांक तुझ्या पवित्रात्म्याच्या देण्यानी बर म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे आमच्या राष्ट्राच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां आसचो अधिकार निस्वार्थीपणी तांच्या ताब्यान आसच्या लोकांच्या तशेंच परिसराच्या अभिवृद्धी खातीर वापरूंक आनी ह्या संदर्भार कोरोनाच्या आकांताच्या संदिग्ध परिस्थितींत लोकांच्या सर्व बरेपणा खातीर लोकांचो जीव राखच्या दिशेन वावरूंक आनी शांती समाधानाचें राष्ट्र भलायकेचें राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां कुरपेन आनी उर्बेन बर म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या सर्व क्रिस्ती कुटुंबांनी सोम्याचो आदेश समजोवन आपले देखीविवंत आनी जबाबदारीत जिविता वरवीं उतरान आनी करनेन सोम्याच्या मिसांवाचे बळादीक साक्षी जावंक तांकां तुजी कृपा दी आनी ह्या संदर्भार इगर्जे वचूंक जायना असल्या संदर्भार हर एका कुटुंबाच्या सदांनी घरच्या आलतारी मुखार जमो जावन दिसपट्ट्या मागण्या मुखांतर दिसपट्ट्या भक्ती करण्या मुखांतर सर्गीचें राज जोडूंक जाय आसची कृपा तांकां दी म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे ऐक सर्व भुरग्यांनी आनी युवा सणांनी तुझ्या पुता जेजूच्या शेगुणांनी सर्व भुरग्यांनी आनी युवा सणांनी तुझ्या पुताच्या शेगुणांनी वाडोवंक आनी जाणवायेन बरोवंक आनी देवबिरांतीन फुडें सरोवंक जाय आसची कृपा तांकां फावो कर जेजू क्रिस्ताची माऊली आपल्या जिवितान रुपीत करना बरो फुडार बांदून हाडूंक आनी सर्गीच्या राजाच्या कुठीन सोमकोंक जाय आसची सगळी देणी तांकां दी म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे ऐक ह्या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्या भावार्थी भावा भयणीक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर परगांवांत असलेल्यांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत एश्टेश्ट प्रतिफळ लाभय ताच्या वावरांत भद्रती फावो कर सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनुभवांतले तांकां निवार तशेंच आम्हा समेस्तांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर आम्हा हर एकल्यांक कोरोना पिडेच्या मारेकार संकश्टांतले निवार म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे एक गडी बदोडे दांपया आमच्या गरजां खातीर विशेष करून मागया जे कोणा मागतना बसल्या सुडास काडया तांचे बसोत आमी मागया जायतीं जाणां आमची भाव भयणी फिरगसकारां तशेंच इतर फिरगसकारां भक्तिकां जायतीं आस्पत्रेंत आसात अस्वस्थ आसात कोरोना पिडे वरवीं तीं कश्टून आसात ICUंत आसात तांचेर स्वामी आपलो आशिर्वाद घालून दी जायतीं जाणां हेर पिडेनी कश्टून आसात विविध समस्या बली जाल्लीं आसात कश्टाकांतां वळख जाल्लीं आसात तांकांय सुरेस्पर देव आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हण मागया सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन तुका आमी भेटोवन दिता ती तूं स्विकार कर जेजूच्या संवसारी जिविताचो फळ जावं सर्गीच्या राजाची शिकोवण ताणें आमकां दिल्या त्या सर्गीच्या राजा तो आज जोडून गेला आनी तेंच राज ताणें आमकां बसयलां तेंच राज जोडूंक ताणें दिल्ल्या शिकोवणे सरी जाल्लें जिवीत रुता करूंक आनी त्या वाटेन सोमकोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागतां हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन भेटयता विकानीक बापा बुंड्या बायनाची भक्तीन समर्पिता ही कानिका संगी भेटयता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची सगळींच्या देण्यान
जिणी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दादेव अप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. त्यातंतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नाक्या पयस जाता बा सर्वस्फोर म्हणून घे. प्रितीवंत आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमन हो वाखणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञांत तुका आमची कालती देणी मेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवेक सांडोवंक आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां बाबा कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मोदें दाबाज्यान सर्गार सोडून गेलो. देवानी मनशां मदें मध्यस्थ तो संवसाराचो मनुष्य बिदार आनी सर्गींच्या दळबारां सोदनी आमकां सांडूंक वेचाक न्हय पूण आमचो बरवसो जावच्या. जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरोन गेलो. जेजू पवित्र सभेचो अरंबानी मस्त जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादा उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोतून सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. मोगल भावानो भयणीनो, पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता. हे संदर्भात उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलची घडी. हे संदर्भात सगळें आमचें जिवीत सुमयेच्या पांयां तळा जेजूच्या कुडी रगताक आमी समर्पण दिवया. आनी हे संदर्भात कितेंय आमी मागया खंडीत आमकां हो जाता. बरोशान आमची मागणी ह्या संदर्भात जेजूच्या कुडी रगताक समर्पण दिवया. बाबा, क्रूस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समीय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो
तो आपल्या सांक दिलो आणि म्हळ्यार हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पक्काचे बक्षणे मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतलें हें म्हजे उगडासाक करात. बवड तसो गुट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जारा हो बावरता सोगून आमी परगटा जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवित सोंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतले आमा समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां आनी तुजी जगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दय कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत तादेव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां मठ होती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूत पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवरना जेजू सर्गी सोडून गेला थंय आमी वेचाग देवाचो आदार आनी कृपा मागोन सोमेर सगलेल्या मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दे करुणेची वेतांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. इतिहास वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सस सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदरून दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. रक्तावर विसर म्हजे कडेन परंतु सर्व म्हाका निवार स्ना तुज्या पळय म्हाका दादी आनी तुजे सगळो वेगळो सोडून दीस म्हाका
सगळी आमी दिंबी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली आमचे बरी आमच्या गतींची येयल्ली पातक मात्र सांडून सगळ्या गतीन आमचे बरीची येयल्ली आयच्या दिसा सर्गी सोडून गेल्ली आमचे खातीर कश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन सावन सर्गींच्या रासाक आयच्या दिसा सोडून गेल्ली आम्हा समेस्तांक आपण व्हरता म्हणून बसयलेली हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका होवना पूण तुजे कासूतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन मगळ भवनो भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो जेजूचे मास आनी रगत ह्या मुड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना पूण आत्मीक रुपान सुम्याक आमचो घेवचे प्रयत्न करया आत्मीक रुपान सुम्याक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया अत्रेक असो कुमगार आतां आमी सेवया जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत सैते वंजालोय तू महिमे वंजालोय तू आधार लाभोय जुजो संसाराचे तुझे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां प्रार्थुया भोवमोगाळ सर्गेच्या आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजू सरकार उबारून आमचे मनशा सैब तुवें तुझ्या महिमे पावयलें आनी ह्या संवसारान आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ते जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो भोवभक्तीपणान शिस्तेन व्हडा बावर्तान भरवशान हे मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन एकामेका खातीर मागिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी करूं म्हणटा तशेंच हांव देव बरी करूं म्हणटा भाव मॅक्सीक भोवा पुरब्याचें संगीत दिवन ह्या मिसाक ताणें आदार दिला ताचो मनोवर उपकार बावडटा सगळे मिसाची मंडवळ करून वासप वचलां भाऊ जॉयसनान तसो उपकार हांव बावडटा तशेंच आयच्या दिसा वासप वासूंक कुमो केल्ली जावन आसात मनादी बापू संतोष डिसोजा तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा आयच्या दिसा कोरोना पिडी नेमती कोरोनाच्या हांगासर आशिल्ल्या लॉकडावना नेमती ऑफिस बंद आसले वरवीं विल्माक वचप वचूंक साध्य जावंक ना त्या जाग्यार पदऱ्यापान वचप वचलां अशा संदर्भार आयच्या दिसा व्हिडिओ शूटिंग करूंक आमकां अविनाश गंगोळीन येजें आशिल्लें पूण ताची भलायकी बरी नासलेले वरवीं ताका येवंक साध्य जावंक ना देखून हें चित्रीकरण केलां आयच्या दिसा भाऊ योगेश तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा तशेंच भाऊ रंगनाथ भट तशेंच दीपक कोनिका स्टुडिओ पक्षिकेरे हांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा आनी आयच्या दिसाचें मीस चित्रीकरण करूंक आमकां आदार दिला आनी हें चित्रीकरण केल्लें तें एडिट करून दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल प्रसार करतात दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल पंगड मनेस्त विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी अनुपम गंगोळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादांत तांचेर मागता विगेन्स तांकां बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणी आमचें मागणें तांचे खातीर आमी वेटोवया आमच्या बाबा मॅक्सीन ताचो जल्माचो दीस आचरण केला 15 तारखेर तसो ताचोय आमी ह्या संदर्भार उडास काडटा ताकाय बागी संतोष बरी जल्मा दिसाचे उल्हास पटयता आनी ताच्या खातीर विशेश करून मागया साहित्य जिवीत ताणें सोम्या खातीर समर्पण दिलां संगीत मिनिस्ट्री मुखांतर
खंडीत सोम्याक जायते जाणांची वळख ताणें दिल्या. जायत्या जाणांक सोम्याच्या कुशीन ताणें व्यंगेन ताणें आपूण हाडलां. सोम्याचो अनुभव ताच्या संगीता मुखांतर ताणें दिला. असोलो वावर करच्या भाव मॅक्सीक आमी अभिनंदन पळयता. जल्म दिसाचे उल्हास पळयता. देव तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. कोरोना काळाच्या काळार आमी आसा. हे संदर्भार दैर संडी नासतना बरोबर सोडी नासतना आमी एकामेका खातीर मागया. एकामेका खातीर बुजवून पाठोवया. एकामेका खातीर धैर्य दिवया. एकामेका खातीर आदारसया सुदारसया. एकामेकाच्या गरजां पावया. तसो जेजू आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं दिमी घालया आनी समेसो आशिर्वाद भक्तीन आमी स्विकार करया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका शांतीन प्रीतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्राया अंकारावर जाल्ल्या संसार क्रिस्ता उजवाड पाकोया. क्रिस्ता उजवाड पाकोया. भेदभाव सांडून पेल्या पावो सांगडी जावन वावुरया. संगडी जावन वावुरया. आदर जिने हेरा धर्म सर्वेस्व तय हाडया. सोडवंदारा तय हाडया. क्रिस्ती मावल्या तत्वाद्वारी संसार नवो बांधुया. संसार नवो बांधुया. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजे उतरान करणे साक्ष दिया क्रिस्राया. मोगान पुता सोवे औगार मोरी आशीर्वाद दिवा. भगीन गुरुसाचे करुवेन निरम काम सिद्धवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.